कोविड महामारीच्या भयान कासावले पंचायतीन पंचायत वाठार लॉकडाऊन करपाचो थाराव घेतला। पंचायत वाठार लॉकडाऊन करचो अशी मागणी लोक करताले, त्या प्रमाण हो निर्णय घेतला अशी माहिती थळावो सरपंच जुझेफ फुर्तादोन दिल्या। 12 मार्च मेरेन लॉकडाऊन आसतलो। लॉकडाऊन वेळांत लोकांच्या सेवे खातीर सकाळी 11 मेरेन दुकान उक्ती आसतली अशी माहिती दिल्या। सगळे लोकांचे फोन येताले एज अ पंचायत तुमी कितें करपाक सोदता, कितें कोविड केसीस आमच्या गांवांत इतली वाडल्यो, पंचायत जावन फुडें सरात आनी कितें तरी आमची पासत गांवची पासत तुमकां जात जाल्यार करात। ताका लागून आमी पंचायतीन एक डिसायड केलें, गांवची लोकां आपयन शॉपकिपरां आपयले, बोर डेकनार आहाय तांकां आपयले, गांवची पासत जाय ती वावुरता ते तांचें एक सजेशन घेवपाक, एक मौन घेवपाक आमी कितें करया। आनी बरें डिस्कशन जाले उपरांत एक डिसिजन जालां। आमचे कांसावली आरोसी कुयेली पंचायतीची एरिया आसा ती आमी 6 तारखेच्यान 12 तारीख मेरेन मायाची बंद करपाक फ्रॉम 6 AM टू 11:30 PM हे आमचो थाराव जाला। सॉरी, हे आमचे बंद जातलें सकाळचें 6 AM टू 11:30 AM फ्रॉम 6 मे टू 12 मे। हो, हें कितें जालां, आमची गांवांत खूब केसी वाडल्या। एज ऑफ नाव टुडे द एक्टीव केसीस आर 131 इन कांसावली एरिया। आमकां हो रिपोर्ट दिला आमच्या हेल्थ सेंटरान। कांसावली 131 केसीस आसा। ताका लागून आमकांय दिसलें आमी लोकां खातीर कितें करया आनी लोकांक अशें तशें आमी आतां फाल्यां आमी एक अनावन्समेंट कोतले गांव गांवन भोंवन की लोकां गरजे भायर सोनाका, आमची लॉकडावन आमी चालू करता। कितें गरजेचें काम आसल्यार तुमी मास्क घाल्या, बरे भाशेन घरां रावात।